विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक स्वागत करता। हांव चेतना नायक। आजी आमगेल्या संघात उद्यम प्रेरणा ह्या एक संदर्शना उपाख्यानाचे कार्यक्रमांतू आमगेल संघात ते कॉलेजांतू इंजिनियरिंग पूर्ण कोर्नु 2 वर्ष IT उद्योगी जावन काम कोर्नु प्रस्तुत ತಂಗೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರಾಂತೂ ಶಾಂತದುರ್ಗ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಹಜ್ಜೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನೆ एक संस्था शोर कोरनु वड्डोन ಹೊರತಷ್ಟೇ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಪೈಮಾಮ್ आमगेल संघात आसा ती किशोर पैमाम आयचे उद्यम प्रेरणा ह्या कार्यक्रमाक प्रीतीचे नमस्कार आणि स्वागत करता। नमस्कार। आता उद्यम प्रेरणा ह्या संदर्शनांतू आमगेल संघात असचे सोयरे आमगेल एक सान वळोक आमगेल वीक्षकांक कोण दिवच्याक हांव पावता। सिद्धापुर पै कुटुंबेची सकड उद्यम क्षेत्रांतू आसा ती आणि नाव करता आसा ती पांडुरंग पै आणि प्रतिभा पै हंगेले सुपुत्र, नम्रता नागराज पै हंगेले धर्मपत्नी, श्रीधर आणि मेघना एक पूत आणि धुव। शांतदुर्ग ऑइल्स, शांतदुर्ग ॲग्रो, मेघना एंटरप्राइजेस ह्या तिन्ही संस्थो आणि शूर कोर्नु वड्डोन ಹೊರತಷ್ಟೇ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಂಗೆಲ್ ಜಾವನಸ್ 40ಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೆಳೈಸುನು ते ಸಂಸ್ಥೆ ತಂಕಲೆ ಒಟ್ಟು ವಡ್ಡೋನು ಹೊರತಷ್ಟೇ एक ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ हे एक संस्थेक मिळता। फ्रीडम चॅम्पियन म्हणजे एक सर्टिफिकेशन जेमिनी एडिबल अँड फॅट्स लिमिटेड 2025 अंतू हन्नी ह्या एक सर्टिफिकेशन केलेलं असं। हन्नी केलेलं साधना शीर्षिके म्हणारी बिग स्केल 2025 अंतू बेसिक ಎಂತೂ हन्नी केलेले अत्यधिक माराट साधने बेस्ट मार्केटिंग चॅम्पियन अवॉर्ड इन गोल्ड विनर ह्या एक बेस्ट मार्केटिंग चॅम्पियन अवॉर्ड हंका मिळालेलं असं। 2026 अंतू हन्नी केलेलं एक नवे संस्था शोर केलेलं असं पैस श्रीनिधी फॅक्टरी आउटलेट कारकळ अंते शोर केलेलं एक नवे संस्था म्हणारी आत रिसेंट केलेलं एक संस्था हंगेल एक हेग्गळिक जावन असं। परतूनु ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमाक तुमका स्वागत करता। आता उलयत असताना हांव तुमगेले वळोवक दिता असताना हांव सांगले तुम्ही तुमगेल पूर फॅमिली एक उद्यम ತಂಗೆಲೆ जल्लाले एक मलगड्याला कोर्न आसा तुम्ही एक ह्या उद्यम शोर कोरका म्हणजे एक तुमका आसक्ती कशी आयले तुम्ही IT उद्योगी जावन आशिल्ले ती थंय दोकोनु उद्यम शोर कोरच्याक आसक्ती कशी आयले? केदान तुमगेले एक शिक्षण कंप्लीट जाल्लें केदान हांव एक इंजिनियरिंग जावन भायर आयलो तेन्ना तुमकां अशें आशिल्लें की सो बेंगळूर वचका आमी एक नवें कने पळोवका असले एक अवकाश मेळका हांव मरे मस्त वायट स्कॉलर जॉब जावका असले एक आलोचनेर आशिल्लो। सो केदान बेंगळूर वचून पावलो, बेंगळूर वचून काम सुरू केलो, थंयची परिस्थिती पळयलो। हे परत स्टार्टिंग बारी लाय जाल्लें मस्त एक नमून कंपनींत जॉब करचें मस्त एक नमून काम करचें डे बाय डे कंजल म्हूण सांगले रे काम करतना एक नमून आमगेल म्हूण फील येतना कितले जाल्यार तुमी सकाळी येताची सांजे वताची जॉब करताची रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा बट आमगेल म्हणची फील येतना सो कितले करा आमगेल म्हूण फील येवका खंयचें एक काम तुमी करतना आमगेल म्हूण फील आयलें मात्र। सो हें डे बाय डे जाता आसतना कसं की एक मिस जाला म्हणजे कसं की एक हान तूं नवीन ना आमी कसं सकाळी येवका सांजे बसकात आनी सांगेल कन की करका हें एक विशय सोडून हान तूं नवें कने तरी ना डेली ते कसं म्हणटा एक बुकान बरोवन दवरला म्हणजे डेली येवचें बरोवचें सांजे वेळ वचचें वापस हेंच जाता सो हें पुरो पळयता आशिल्लो आनी बेजिकली आमकां सांगता म्हळ्यार आमगेल फॅमिली म्हणजे कंप्लीट आमगेल रक्तांतूची बिझनेस बाय बर्थ बिझनेस। फॉर एग्जाम्पल सांगता म्हळ्यार हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना म्हगेले मानताल तांदला मिल्ला वता आशिल्लो म्हगेले दोग जाणां सुधीर पै रघुवीर पै म्हण दोग जाणां आनी तांगेलें एज्युकेशन जाल्ली कुडले इमिडिएट रायस मिल आयलीची तांगेले एक आजी सिद्धापूर म्हणजे एक सान संस्थेंतू ओल्ड रायस मिल सान गांवांत एक ओल्ड रायस मिल आमगेले एक गांवांतू तांणी केला। सो तांगेले वट पळयलें तेन्ना रजर थंय खेळूंक गेलें तेन्ना तें खुशी जाता आशिल्लो। तशीच आमकां रज म्हणलें तेन्ना आमगेले अनेक म्हणटाले अंगडी आशिल्ले तांगेले कटलेरीचे अज्जीपुराट अंगडी आशिल्ले टेक्सटाईल तांणी मरे तशीची 3 जन बाबा आमी। सो एकलो होम एप्लायन्सेस पळयता संदीप पै म्हणून आनी एकलो प्रदीप पै म्हणून आसा तांणी तुमगेले ग्रॉसरी सुपर मार्केट टायप पळोवंक घेता कटलेरीज करता आसा
अनेक श्रीनाथ पै म्हण अशी त्यांनी अनेक अंतू उद्योग अंतू तांगेल टेक्स्टाईल बिझनेस असले तो लॉड्ज शारदा रेसिडेन्सी म्हणून लॉड्ज गिरिजा सिल्क्स म्हणून अशी टेक्स्टाईल बिझनेस तांगेल पुरा अंत हांव काम करता असेल म्हणे रजा गेल रेट घालची की अशी करची की म्हणे टाइमपास आम्ही एक अशी अण्णा लोटा असून करता असेल सो ह्या पुरा सानपणार पडेल तेन्ना बेंगळूर अंतू आई टी क्षेत्रांत की जेव्हा खंयचे सॉफ्टवेअर अंत की कितले दिवस जाल्यार आमकां अंतू वांचना कोणकी सांगिलाय कुका कोणकी सांगिलाय कोरका सोडले रे हाज्याकिंत चड तुमकां कसं ना कोर्से जायना कोरचे जायना इम्प्रूव करू जायना असले एक विषय पडेल सो हें कसून जाल्यार आमी डे बाय डे तांतू नाक्का नाक्का म्हणून जाल्यार कंटिन्यू कोरका पडले केलो दिवस म्हळ्यार इमिडिएट म्हाका येवन हांग करची कसं म्हणून बोतना सो हांग येवन करची कसं म्हणून इमिडिएट फ्लॅश जाय सो तातूंत कंटिन्यू जाता आशिल्लें अशें जाता आशिल्लें आमी अशी तुमगेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीक एक बिडी भाग तयारिका कंपनी आमी बेंगळुरांत हांव काम करता आशिल्ले कंपनीन डिझायन इंजिनियर जावन आशिल्लो सो हांत अशी की म्हूण सांगलें रे आमकां कंपनीचे एचएलाचे तुमी युद्ध विमान म्हणटाचे फायटर एअरक्राफ्टचे पुरा तेजस हॉक असले आतां पुरा नवे आयला असले एअरक्राफ्टाक आमी तेदना असले ताजे पार्ट्स आनी रेडी करचे एक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स रेडी करचे कंपनीन काम करता आशिल्ली सो वन फायन डे कन जाल्यार आमी गोरखपुरांत एक कंपनीचे लखनौ आनी गोरखपुरांत 2 प्रोजेक्ट आमी हँडल करता आशिल्ले कंपनीचे एक लायक प्रोजेक्ट मस्त कष्टा प्रोजेक्ट एक सक्सेस जायना जातील प्रोजेक्ट आमच्या हातार आशिल्ला सो 2-3 वर्स चुकून कंपनी पेंडिंग लिस्टांत आशिल्ले एक प्रोजेक्ट सो हे सक्सेस करू जायना जातील टाइम हरी मस्त वद्दाट मारनु ताका एक 6 महिने परिश्रम घालनु अशी पुरा कोरनु अंतू इंतू ते एक सक्सेस स्टेजार आयला आमकां गोरखपुरांत टेस्टिंग करू मेळ्ळें इवन गोरखपुरांत बरें टेस्टिंग जालां सो हे टेस्टिंग जालें तेन्ना कन जालें बाय ग्रेस ऑफ गॉड म्हणत की जेव्हा आमगेले एफर्ट म्हणत की आमगेले एक सांग टीम आशिल्ली 100 जण सो हे सक्सेस जाल्लें आमकां ते दोळ भोर नायलाय हे तडसून घेवचे जायनी म्हळ्यार 6 महिने चुकून जायनी कंपनीक एक 2-3 वर्स चुकून करू जायना जातील प्रोजेक्ट कस्टार एक सक्सेस जालें सो ते खुशी तडसून घेवचे जायनी ते स्ट्रिक्ट आशिल्ले गोरखपूर एचएल म्हणजे ते एरोस्पेस बेज पुरा म्हणटात ताका तसं ल्हान तूं एक साऊंड करू ना तांगेले शू साऊंड विंगड साऊंड आयकना ते कसले पिन ड्रॉप सायलेंट आसचे एरियान तूं गट्टी कुगून सोडलीची तडसून घेवचे जाय आमी केल्लीची म्हणून गट्टी कुगून सोडलीची सो तेकान जाल्ले कंपनीक एक नमून शेम जालें म्हळ्यार तांगेल कशें न्ही तांणी डिसिप्लीन फॉलो करप भाई आमगेले चूक आसचे पुरो डिसिप्लीन फॉलो करनी आमकां म्हळ्यार आमगेले खुशी चड आशिल्ले आमी केल्ले म्हणजे खुशी चड आशिल्ली हे तडसून घेवचे जायना अशी आमी थंय हें केल्लीची सो इमिडिएट ते प्रोजेक्ट जाल्ले आमी बेंगळुराक आमगेली कंपनी आयलीची आयले कुडले आमकां कंग्रॅच्युलेट करचे असो म्हळ्यार आनीक थोडे वेळ गेली म्हळ्यार तुमकां काण भायर उडयतात शी परिस्थिती रे पळोवची रीती दिसल्या सो त्या दिवस पळयतना अशें दिसलें की सो तुमी कसं न्ही नवे केल्ले हांगा इम्पॉर्टन्स उणी आसा म्हळ्यार तांकां तांगेले एक वेस उण विंगड ना सो हे परिस्थितीकिंत म्हगेल्या गांवांत म्हगेल्या बाबा वासाची आमी ಒಟ್ಟು 14 जन बाबा म्हळ्यार मंतलपूतू अशी पुरो म्हण आमी 14 जन पुरा जन बिझनेस फील्डांत आसा पुरा जन एकली मैसूरांत करता आसाची ड्राय फ्रूट शॉप आसा आनीकली हासनांत आसाची अशी एकली बाव तिर्तळींत आसाची आनी आमगेले मावेले चेडू पुरो अरेकनट बिझनेस कॅशू बिझनेस असो ल्हान तूं गांवांत पुरा जन आमी टोटली गांवांत आसचे सो आनी बेंगळूर राबली म्हळ्यार एक म्हाका बरें मर्यादे उणीशी दिसता आस म्हाका म्हळ्यार अशी कोण कोणाले किसोन घेवन वांचना सो नाका सो हे इतले कितले दिवस बेंगळुरांत लायफ पळोवका पळयला आनी गांवांत वचून आनो मन कनकी केला तांकां एक सपोर्ट जावन राबया तांगेले हें करया म्हूण सांगून इमिडिएट प्लॅन केला अण्णाक फोन केला सो बेंगळूर लायफची काही कश्ट दिसता आस म्हाका काम करूंक कश्ट न्ही बट मर्यादेक कश्ट सी दिसता असं सो ह्या नाका गांवांत तुमी कन करतात तुमगेलो ट्रपता सो निमगेली इमिडिएट पळय आतां तुका व्हडी जावची एज गांवां आयलो तेन्ना चल्ली मेळ्ळी जाल्यार कन करता अशी पळय त्या कडे विशय म्हळ्यार आतां हांव येवन गांवां येवन राबता मुखार सून देवान बरोवन दिल्यार कशी जेवचे असं ते जावनूच जाता सो बाय लकीली
हांव गांवां येवचे टायमारूच व्हडीक फिक्स जाल्ले म्हळ्यार ते कंपनी एंड आसतनाच व्हडीक फिक्स जाल्ले मागीर भायल्यान वरेक खुशी मनारी आनो मालो ट्रपचेकी गांवांत रपता बॉम्बे आसचे एक्चुली थंय तुकून बॉम्बे सोडून मागीर ಒಟ್ಟು हें गांवां येवन रपचे असल हळ्ळी वातावरण येवन रपचे तांणी वरें ओपूंक घेतलें त्या वेळा मस्त व्हड सहकार तेगेले तांणी वरें ओपूंक घेतलें सो इमिडिएट प्लॅन केल्लो रेसिग्नेशन दिलो बट आज वरें कंपनी आपयतास म्हाका कंपनी आपयतास बट खंयचे प्रोजेक्ट्स असले गायड करची अशी करची म्हूण आपयतास ताचे बट म्हाका गांवां येवन एक व्यार करका उद्योग करका आनो मालो ट्रप का म्हूण एक म्हणाय अशी गांव आयलेंटी आणि अन्नाल सहकारान तुम्ही एक शांतदुर्ग ऑइल्स म्हणजे सिद्धापुरांत शूर केले सो ह्या शूर करतरी तुमगेल जबाबदारी कशी आशिल्ले तुम्ही म्हळ्यार एक IT उद्योगी जावन आशिल्ले केला वेळा बॉब्बा वालोट केल्लेले आसा जाल्यार शुरवेर हे संस्थो चलायसून व्हरतना तुमगेल जबाबदारी कशी आशिल्ली आता बेंगलोर तुकून आयल कुडला इमिडिएट आमगेल संस्थे स्टार्ट जायन म्हळ्यार हांव एक 1995 तुकून हांव आनी अन्नल फ्रेंड्स वटकून एक कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री आमी चलयता आशिल्ली सो इमिडिएट गांव आयल कुड म्हाका वरें नवें करचें की आमकी इन्वेस्टमेंट जावका कसं दुडवाचे तापत्रे आसा ह्या पुरा एक समस्या आसता इमिडिएट म्हाका वरें कसं करूंक जायना सो आमी कन केला अन्नन पार्टनरशिपान चलयता आशिल्ल्या संस्थेन तूं आमी काम केलें हांव थंय मॅनेजिंग पार्टनर जावन आशिल्लो म्हळ्यार फुल्ल जबाबदारी हांव घेवन फॅक्टरी चलयसीत आशिल्ली सो थंय आयले तेन्ना थंय येवन इमिडिएट तितलें कसं म्हाका कळ्ळ नाशिल्लें म्हळ्यार आमी सिक्कील इंजिनियरींग आसता पुरो केल्लेलें काम विंगड आसता पुरो हांगा आयले तेन्ना तेला मिलमळ पळय ना तेल एक सायड जाता आसता एक सायड कोबरी येता आसता एक सायड नारळ आसता अकाउंट्स नॉलेज वतना जातले क्रेडिट डेबिट म्हळ्यार मते भितर वचनाशिल्लें सो एक्चुअली सांगता म्हळ्यार ते म्हगेलें आयची वरेक बेगी चालें तें खंयचें क्रेडिट घालका खंयचें डेबिट घालका म्हूण कळका जाल्यार हांव मस्त स्ट्रगल केलें सो अशी एक संस्थेंत काम केलें एक जनाल वट्टू काम केलें त्या संस्थे एक 25 वर्षां ओल्ड की 20 वर्षां ओल्ड आशिल्ल्या संस्थेंत एक रिनोवेशन नवे टायप एक हाडोवका म्हूण एक म्हणाल म्हळ्यार तातूंत ते सान संस्थे आशिल्ले 2 गाणार की 3 गाणार की चलता आशिल्ले आमकां अशीच एक दिवस मशीन वायट जालां आमगेलें मग ते इलेक्ट्रॉनिक्स थोडे गोत आसचे वचून हांव मशीनांनी रिपेरी केलें ऑलमोस्ट समजल मशीन सो ते मशीन समजल तेन्ना वापस ते काम करतना आनी वापस वायट जालें तेन्ना हैदराबाद कंपनीचो एकलो एम्प्लॉय आयलो आमकां ते मशीन दिलेलो तो ताणें म्हणून चेक करची तुमकां एक लायक एफिशियंट मशीन परफॉर्मन्स पळोवका जाल्यार दिवसा एक 100 बॉक्स पुणी कॅपासिटी आसता तितलो तेल आसता सो आमी तातूंत सान प्रमाणार आशिल्ली 3 गाणार म्हळ्यार आमकां एक जावचे एक 200 लिटराचे 3 बॅरल तातूंत तूं करेक्ट फिल्टर्ड ऑयल काडली म्हळ्यार आमकां एक 50 बॉक्स मारूंक जाता इतलें तेल मारचें एक कॉन्सेप्ट आशिल्लें सो तातूंत ताणें म्हणचें तुमी अशी थोडे थोडे तेल दिले रे हांव मशीन परफॉर्मन्स आनी तुमकां कशी दाखोवन वचूं जाता तुमकां आनी वापस फॉल्ट कले येतास म्हळ्यार हाजी खातीरीची तुमी एक पटीन कंप्लीट प्रोडक्शन करणाचें सो त्या दिवस स्ट्रायक जालो भाई आमी इतलें सान व्यार करून कसं मार्केटांत आमी व्हड ब्रँड म्हणून सांगू जाता कसं म्हणून थंय अशीची थंय आशिल्ले पार्टनर्स उरलेले अशी एक समालोचन केल्लें थंय एक इन्वेस्टमेंट केल्लें थंय एक मशिनरीज आनी घाल्ले सो ते डेवलप जालें सो अशी डेवलप जातना म्हाका वरेक आनी वापस सेम मनान तूं एक वापस भावन सुरू जालें की पुरा का निमगूची चूकी म्हणची न्ही रायट डिसिशन इमिडिएट घेवं जाता आता तुमगेले एक थॉट्स इम्प्लिमेंटेशन जाता सो एक दिवस अन्नाले बैसून म्हणलें अशीची म्हाका जे काही समस्या जाता आसा आतां कसं नाही जाल्यार हांव तुमगेलें सांगता तुमी पार्टनर्स लोट मिटिंगा दवरका सो हें म्हाका समस्या म्हणची की डिले जाता आसा तुमी खंयच्याक म्हाका ना म्हणी पुरा वेवस्था कोण दिल्ले पुरा कोण दिल्ली म्हाका डिले जाता आसा म्हाका आमकां काम करूं जाता ना म्हळ्यार कोणाले प्रॉब्लेम म्हूण न्ही म्हाका एक मनाक समाधान ना म्हाका म्हळ्यार एक पॅशनाक समजून धांव जाता ना तातूंत सो काही की हर्डल्स आस उड्डून वचचें जाता ना पडतास म्हूण के जाता सो असल स्टेजार अन्नाले की घरांत की बैसून म्हणलें आमी एक कले करूं नजे सो आमी एक तेला मेल करूया सो हें कॉन्सेप्टार आयलें तेन्ना अन्नान जस्ट एक पाटी आलोचन केलें करचें बाई एक ऑलरेडी हांव आसा तूं
हांव आशिल्लो तेन्ना आनी करची म्हळ्यार समज नाही तशी कसं ना आज कितलकी गांवांत कितलकी तेला मिल आसा आमी एक तेला मिल करचें थोड विशय कसं नाही ना सो नवी एक ट्राय करूया म्हणून म्हणलें अण्णान आनी धडबड कर न्ही इमिडिएट हां पुताक कसन जेवका ताजे एक करून दिवया म्हणलें सो हे करची टायमारचे एक सेकंड हांव म्हगेले सहकार सांगचे उडगास करून घेत म्हळ्यार आमगेले एक म्हूण लँड नाशिल्लो आमगेले एक म्हूण होड दुडो वेवस्था नाशिल्लो आमगेले म्हणून कसं नाही फॅसिलिटी ना आमगेले एक सान घर असं आमगेले एक असं मनान तेका आमकां सोंत करता इच्छा आशिल्ली सो हें करता म्हणटाना थंय तुकून सोण येवची म्हूण डिसायड जाल्लें उलोवन जाल्लें इमिडिएट आमी 2018 तू वर्क स्टार्ट करची म्हूण जाल्लें म्हगेले हे कडल्यान श्रीनाथ पै म्हूण हांव गिरिजा सिल्क्स म्हणलें टॅक्सटायल बिजनेसान तूं व्हड फेमस आसा म्हणून सो ताणें इमिडिएट म्हणलें तूं आतां जागेच्या निमतान करूंक नाका म्हगेले एक सान जाग हांव घेतिल्लो आसा आतां तूं तें कसं म्हण कडेन पळय तूं तांतू तूं करचें प्लॅन कर तूं श्रद्धेन करता बाय तूं कसं डेव्हलप करता बाय सो इमिडिएट धडबड करूं नाका आनी घरकड आन पुरा गडबडेर आसायचं कसं करता म्हणून सो एक अण्णान अशी सपोर्ट केल्ले हांव जागेच म्हगेले वेवस्था रेजिस्ट्रेशन पुरा हांव कोण दिवन सोडता दुडवाचे न्ही कडेन पळय तें कसं नाही असो फस्ट तुका जाग दिवन सोडता म्हणलें ताणें जागेच हें केल्लें इमिडिएट काम करचें सुरू केल्लें सो आमकां एक मस्त टायमा तुकून खबरी दिता आशिल्ली तिपटूरान त्या मनशान म्हणलें तूं आतां आयडल जावन बसून फॅक्टरी करचें 6 म्हयने लागता 8 म्हयने लागता कितले फास्ट म्हणून केल्यार 6, 7, 8 म्हयने लागता तुमकां सो इमिडिएटली तूं एक पाटी जंप जावका जाल्यार म्हगेले फॅक्टरी आसा हांव तुका लिजा दिवन सोडता सो पुरो सेटअप आसा थोडे तुगेले जावका जाल्यार स्ट्रक्चरार तूं करून घे म्हळ्यार ताणें म्हाका कंटिन्युअस कोपरा सप्लाय केला आमकां रॉ मटेरियल्स कोबरी कन आसा तिपटूरा तुकून येत आशिल्लें चड सो ताणें सप्लाय केला म्हाका A to Z थंय ताणें पळयला पुरो सो तो म्हणलो म्हाका दुडवा अशें कसं ना म्हगेलें चलोवचें जाय न्ही हांव एक मिल कोरका म्हूण कॉन्सेप्टार केल्लो करूं जाय न्ही सो हांव त्या मिल तुका लिजा दिता सो मिनिमम की तूं दी म्हाका लिजा कितले वर्सां पळोवन लिजा घे इमिडिएट तूं कन कर थंय तुकून भायर आयला ना मागीर घरान उता बसूं नाका मेंटली कसं न्ही सूर जावचें असो हें नाका म्हणल्यार आमी इमिडिएट थंय तुकून आयले तागेलें मिल आशिल्लें इमिडिएट म्हळ्यार एक दिवस थंय रेसिग्नेशन दिवन हांव आनी भायर आयलीची वेरी नेक्स्ट डे आमी तिपटूरा गेल्लीची थंय पूज केला त्या मशिनरी पुरा एक पाटी रनिंग कंडिशन हाडला सो अशी एक थॉट्स आयली की थंय तेल करची म्हूण जाल्लें 1 वीक 10 दिवसां भितर सो थंय तेल रेडी केलें सो थंय तेल रेडी केलें अशी जालें की 1 वीक लास्ट वीक आमगेले फुडची फॅक्टरीची ब्रँड घेवन हांव मार्केटाक गेल्लेलो सो 10 दिवस घेवन वेरी नेक्स्ट मार्केटिंगाक आमी वतना आमगेले श्रीनिधी म्हणची ब्रँड आमी घेवन मार्केटाक गेल्लीची सो अशी त्या ब्रँड घेवन मार्केटाक गेल्लीची IT क्षेत्र आसून की दवा सॉफ्टवेअर क्षेत्र आसून की असल एक धैर्य करूं जाता म्हणचे त्या दिवसार कळलें सो ताजे नंतर रेस्पॉन्सिबिलिटी वायज सांगता म्हूण सांगले रे त्या फॅक्टरीन तूं रबत आशिल्लो हांव एकलोची म्हगेले फॅमिली पुरा हांगा रबत आशिल्लें हांगा हे फॅक्टरीचे फावंडेशन हें पुरो जाता आशिल्लें हें प्रोसेस स्टार्ट जाता आशिल्लें हांव थंयची एक सान शेड करून तंतू कोबरी परचेसनी सुरू केलो थंय बायल येवन बसता आशिल्ली अशी 3 वरांक सहकार दिवन तंतू ते अकाउंट्स पुरो पळोवन घेवचें सुरू केलें सो म्हाका थंय हांगा वचचें 2 दिवस तिपटूरान तूं 2 दिवस सिद्धापुरान अशी स्टार्ट केलें सो अशी स्ट्रगल करून रात्री बसार वचचें सकाळीं पूण थंय पावचें थंय मार्केटाक वचचें थंय तुकून आयटम्स काडचे सो थंय तुकून तेला प्रोडक्शन करचें थंय पॅकिंग करचें थंय तुकून हांगा घेवन येवचें हांगा घेवन येवन हांगा मार्केटिंग करचें हांगा आमगेलें तेल विकचें हांगा कन्स्ट्रक्शन लायनअप पळोवचें हें पुरा कशी जालें म्हूण सांगलें रे शिकील इंजिनियरींग जाल्लें काम करता इंजिनियरींग रिलेटेड काम केलो सो अशी कारण की म्हगेलें स्ट्रीम ऑलरेडी चेंज जाला म्हूण फील जालें म्हळ्यार तुमी शिकिल्ले आनी हाका कसं रिलेशन ना तुमकां काम करचें शिकून उद्यमा येवन करची मन आसा कसं की एक एफर्ट घालका म्हूण इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्ली म्हूण जालें रे सो करूं जाता सो हांगा आयलें तेन्ना पुरा नवी म्हगेलें पुरा रॉकेट्स वयर तुकून वता आशिल्लें
सो कोबरीन तू कितलं पर्सेंटेज त्याला येत तसिलाय कितलं ह्याच्यात तसिलाय खंयची मशिनरी कशी गुंता रोटेशन क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज मशीन आणि पॅकिंग पावच बट इंजिनिअरिंग केला दवा शिकवण कळले जेव्हा का म्हणून बिझनेस आयल नंतर कळ तुम्ही इंजिनिअरिंग शिक्षण घेता ती डिझाईन इंजिनियर जावन आसलें ती उद्यम क्षेत्र येवन ह्या एक उद्यम करतना आता तुम्ही उल्लेखना म्हणले एक कसं की मिशनरी वायट जाताना सम केल्या ह्या एक IT कितले एक मुख्य जावन तुमका शिक्षण घेतलेलं सुलभ झालं म्हळ्यार मेन जावन हांव हेंची म्हणल्यार शिकवण पुरो हक्क जेवका तुम्ही खंयचेय शिकाची खंयचेय स्ट्रीमर शिकाची सो म्हगेलें एग्जाम्पल घेवच जाल्यार आम्ही सायन्स घेतले इंजिनिअरिंग केल्लें बेंगलोरा गेल्ले काम केल्लें सो केदान आमगेल बिझनेस येवन पडलीची तेदान एक नॉर्मली सांगता म्हळ्यार एक स्केल वायट जाल्यार रिपेरी करूं येना वेईंग स्केल आसता वायट जाल्यार तातूंत एक कसनी ना तातूंत भितर असची एक सान फ्यूज आसता फ्यूज वचून आसता बट एक इंजिनिअरिंग जालें ते फ्यूज म्हळ्यार कसन वचून आसता सो आज इथे जन कळणी जल कुळकन जाता तांणी वापस ते स्केल रिपेरी करतला तो खंयची की एरिया चुकून येवका ह्या दिवसात तुमगेल काम रबला सो हें शिकवण आसिल निमित्त मशिनरी वायट जाल्यार इमिडिएट तुर्ताक कसं करूं असं तें आमगेलें सजेशन म्हणल्यार खंयचे एक इक्विपमेंट्स रन जातना खंयचे एक इलेक्ट्रिकल वर्किंग अंत प्रॉब्लेम जाता असं सो हांतू कसं जाल्ले कुडा एक अशी जाली की आमकां शिकवणेचे बेनिफिट्स आमचे दिसता आसिल सो इंजिनिअरिंग केल्लें बेंगलोरान काम केलें बेंगलोरान काम करतना वरे आमी तशीच ते इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वायर हार्नेस हें पुरो म्हणटाच ते पुरो आमी चड केल्लें सो मशिनान तूं वरे भितर वायरिंग हार्नेस कंडाबिलिटी आसता सो ते एक वायर आमगेल्यान तूं गांवान तेनी विंदूर चड बरें कसं जावची ना ताका दांत शार्प जाता ना तेच्या जस्ट वता वायर कट करता ताका मेळचे मशिनरीच वायर आणि कसं प्रॉब्लेम ना त्या मशिनरी त्या वायर एक हांव केबल हार्नेस बेंगलोरान केलेलं निमित्त त्या स्टार्टिंग पॉइंट तुकून एंडिंग पॉइंट टेस्टिंग कशें करचें थंय तूं इलेक्ट्रीक करंट पास जाता आसपय दबा हें जाता आसपय कनेक्टिविटी आसपय म्हणून पळोवची कळ्ळें सो हें कळलेलें तेदनकन जाल्लें सानू सानू इंदूर वायट केला असल कसं सानू प्रॉब्लेम जाल्ला थंय आमी रिकवरी जाल्लीची प्रोडक्शन जाता गेलें फास्ट करूं जाल्लें सो हें एक शिकवणेच की जेव्हा IT उद्यमाच की निमित्त आम्ही थंय शिकिल्ले उद्यमाका मस्त बेनिफिट जाले खंडित तुम्ही सांगताना कळीता येतात होय. तशीच तुम्ही एक हे उद्यम शूर करता ती कसं एक व्हड उद्देश तुमगेल्यान आसिल हे संस्था शूर करताना संस्थे शूर करताना एक उद्देश म्हळ्यार गांवांत आनमल वटरपका म्हळ्यार आनमल एक लेगेसी असता अन्नान एक कनकी कोर नाही अनके कसं की सप्पन असता म्हळ्यार हांव अन्नान तेला मिल्ल करताना रजेर असेल तेन्ना स्कूल डेस कॉलेज डेसर सांगता अन्ना लोट लैना वच्चे लैना गेल्लेलो तेन्ना अशी ಕೆಲವು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ವತ್ತಾನ आम्ही 50 डब्बो 25 डब्बो त्याला देवच असेल त्या त्याला देमेताना अन्न म्हणचे पडर देवा ह्या मिल्लाची परिस्थिती पळय 60 वर्षाची ओल्ड मिल्ल 50 वर्षाची ओल्ड मिल्ल आईची परिस्थिती पळय मम्माक जबाबदारी घेऊन करू जायना बट मार्केट कितलं लायक पड आम्ही देऊ का जाल्यार 10 डब्बो त्यांनी बेतून विकता असत ते बट तांगेली यंग जनरेशन आजी ना सो आम्ही आता एक 2-3 महिने तनकन की लास्ट चले तर म्हणता असायचे ताके काम गेले त्याला आम्ही देऊन तांगेल ब्रँडर तन विकचे एक व्यवस्था कोण दिता असायचे सो असल अवनती कोणाक येवचे ना जे यंग जनरेशन असल अंत येवचे ना भारी बजारान मग सांगतासील गाडीर बैसील तेन्ना दाखोवन सांगतासील सो हे पळयल तेन्ना उद्देश व्हेरी क्लियर आनोमल रोटरपका तांगेल कसं की कोर मेन आयला तांगेल कसं की नाव वयर हाडका सो तुम्ही बेंगळूर राबून कितले व्हड बिझनेस करूयात कितले व्हड नाव घेवेत आनोमल केना खंडित तुम्ही कसं की केलं तुमगेल नाव येत तितले सोडले रे आनोमल नाव टॅक्स जावन येना गांवांत येवन आनोमल बिझनेस तुम्ही थोडे व्हड केल्यार बरें कची आनिकेची प्रोग्रेस दाखयता आणि तांकां खुश जाता सो हे मेन उद्देश आशिल्ले आणि ग्रामीण भागांतू आम्ही शूर करचे टायमार म्हणजे कसं नाही एक अवकाश म्हणची मस्त उणे जनाक एक कामाच की
जेव्हा आमकां खंयची एक एजन्सी म्हूण येता की असल कसं नाही म्हळ्यार थंय अवकाश मस्त म्हूण सो तेदन अशें दिसलें आमी एक संस्था ओपन केल्या रे आमगेल वर एक उद्योग जाला गांवांत आशिल्ले एक 10 जनावरांक आमगेल उद्योग उद्योग मेळटा हं. अशी आणि कसं नाही नवेची लायक प्रोडक्ट आमी केल्ली म्हूण जालें रे सो ते जनाक पावोवचें जाता आतां आमी एक तेल्ला लायन करता आसाच हाजवट कसं नाही नवे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करूं जाता जाल्यार रे सो ह्या उद्देशार आमी सुरू स्टार्ट केलें. केलं आणि ह्या एक क्षेत्राक येवका जाल्यार कसं नाही कौशल्य असल्यार आमी वड्डोन हरयत एक समजतो ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಂಚೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಾवक सो कौशल्य तुमगेले कसं कौशल्य असं काय तुम्ही हंतू इन्वेस्ट केलं जालं बट मेंटल स्टेबिलिटी मस्त इम्पॉर्टंट हांव पुरा जनाक सजेशन म्हणचेकिंत एक विषय सांगची म्हण जाल्यार रे सो तुम्ही खंयचेय उद्योग रंगा येया खंयचेय एक फील्ड येया तुमगेले काम करचें एक मन आसता एक मागेल संस्था आहे आता तुम्ही कामाक वचाची तांतू मनंत आसका की मागेल संस्थें मागेल खातीर कोरका हांव म्हणजे एक आसका सो ते असेल तेन्ना ऑटोमॅटिकली तुमकां ते काम कसं म्हूण कळटा काम कळल्यानंतर तुम्ही एक पाटी उदका पडल्यानंतर स्विम करू शिकताच सो हे मागेल मेन मोटो आशिल्लो सो हांतू तुम्ही शिकवण केदनय यूज जाल्ले ताजे वट्टू तुमकां मस्त एक्सपोजर मेळटा मस्त ग्रामीण उद्योगा वट्टू तुम्ही टायअप जाताची मस्त जनाल वट्टू भेट जाताची सो अशी जावन एक 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 सजेशन मेळटा पळ तू तशें करूनच जाशिल्लें तू अशें करूनच जाशिल्लें तुमगेल कौशल्य झिरो आसूं जाय जाल्यार तुमकां तू डेडिकेशन आसा आनी इंट्रस्ट आसा वर्क करचें एक इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार सो हांत आनी कसं नाही जावका म्हूण ना इतलेच तुमगेल पर्सनल टाइम उणी कराची आनी तू कौशल्य जावका म्हळ्यार टाइम समय डेडिकेशन मस्त कलेक्ट म्हणून सांगल्यार तुम्ही खंयच्या एक सॉफ्टवेअर कंपनीन 5 गंटकी 6 गंटकी ऑन एन एवरेज काम असेल वय जाल्यार हंग पावना हंगा तुम्ही 24 ಅಂತ 23 दिल्यार भारी बेस्ट सो आयची डेटार ते इम्पॉसिबल सो एक 10 घंटे पुणी 12 घंटे पुणी हाजी खातीर डेडिकेट केल्ले रे सो हाजेकिंत व्हड कौशल्य आनी विंगड ना कले म्हळ्यार ते तुम्ही ताजे वयर कितले डेडिकेट दितात ना तेदन तुमकां एक एकूच शिकवण मेळटा शिकवण मेळ्ळे नंतर काय जाता ऑटोमॅटिकली डेव्हलप जावन एनरिच जाता सो तशें आणि सिद्धापूर एक सण गाव तुम्ही आता म्हळार त्या एका गावांत तुम्ही आता उद्योग सृष्टी करता आसात म्हळ्यार तुम्ही एक IT उद्योगी जावन आशिल्ले ती आता थंय उद्योग सृष्टी करता आसात सो ह्या एक तुमकां एक संतोष की ह्या एक क्षण कशे तुम्ही एक सांगूच पावता ती उद्योग सृष्टी म्हणचेकिंत इवन हांव बेंगळुरांत आसतना आमी आमगेल संस्थे वरकची एक 8-12 जन आशिल्लीं आमी तेदन सो थंय वरक तशीची कंपनीक एक प्रोजेक्ट केले कुळ्ळा आमगेल कंपनी नेव वाडला त्या लिस्टांत आमी वयर आयलीची सो एक 15-20 जन वेंडर अंतू एक एकू प्रोडक्ट आमगेल जातील तशीची वेंडर्स लिस्टांत आमगेल नांव वयर येता गेल सो 10-12 जन 8 जन अशी आशिल्ले आमी कन जाल्यार 15 जन जालीची 20 जन जाली 50 जन जालीची 100 जन हांव लास्ट सोडून येतना 100 जनां लागीं आमगेल कंपनीन तू एम्प्लॉईज आशिल्ली मोर दॅन 28-30 प्रोजेक्ट्स सुपरसॉनिक प्रोजेक्ट्स आमी हँडल केलेले सो हांव मात्र म्हण न्ही आमगेल टीम आशिल्ली म्हळ्यार तितले जन आमगेल सो ते पळयतना अशें दिसलें की आमगेल क्षेत्रांत तूं एक आमी कसं नाही आसले नवनवे करता गेले म्हळ्यार एक उद्योग सृष्टी वेळ जाता एक नवेची आमी एक FMCG एजन्सीन हात घाल्ला FMCG एजन्सी हात घाल्ले तेन्ना म्हाका एकलेले करची जावची परिस्थिती नाशिल्ली तेला मेलपुणी आमी एक 4 जनांन एक सिस्टमॅटीक वेरी आमी करून वचत जाता आसले तितले पावता आशिल्ले म्हळ्यार कोकोनट ऑयल म्हणचे व्हड बल्क स्केलार वचचे जायना ते ग्रामीण भागार की कोस्टल बेल्टार की चडचे व्हड उद्योग सो तुमकां भायर गेले तेन्ना ताका चड इम्पॉर्टन्स ना कलेक म्हळ्यार इंटरनॅशनल लेवलार सनफ्लावर की पाम ऑयल की हायलायट कोन्न दवर म्हळ्यार तांगेले एक लॉबी खातीर इंटरनॅशनल लेवलार कोकोनट ऑयल मस्त मस्तून दवर सो ताजे निमित्त आमकां व्हड मोठा मार्केट ना ताका चड उद्योग सृष्टी करूं जायना बट वेन वी एंटर इनटू FMCG एजन्सी जेव्हा आमी विंगड विंगड एजन्सी आयलीची विंगड विंगड प्रोग्रेस आयलीची
तेन्ना अशें दिसलें की हां 2 असेल 4 करता जाल्यार 4 असेल 8 करुयात. सो स्टार्ट करताना म्हगेल्या मोगाच एक ओमिनी कार आशिल्ली व्हाईट कलर म्हगेल्या हॉलिडे टायमार घेतिल्लो. हं. सो स्टार्ट करताना अशी चिकी फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाल्ले मना नाशीच बरे विकप पडले. ओमिनी विकून एक सान सुपर कॅरी म्हणून एक मारुतीची एक व्हेकल घेतलं लाईन सेल करू सुरू केला मी बिझनेस स्टार्ट करताना. सो अशी उद्योग सृष्टी जाताची सो आम्ही 2 जण घेतले 4 जण घेतले एक व्हेकल असेल पावना जाल्ले लाईन सेल एक्सपान्शन करता जाल्ले 2 व्हेकल आयलीची 3 व्हेकल आयलीची 4 व्हेकल आयलीची 10 जण जाल्लीची 12 जण जाल्ली 15 ಜನ जाल्लीची 18 जाल्ले तिपटूर फॅक्टरीन जण हंगा अशी आता नवे आम्ही ओपन केलेलं कारकळा फॅक्टरीन तशी अशी ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋನು मोर देन 40-50 जण आमगे टीम ऍड झाला. हं. सो लोकली उद्योग सृष्टी केला. सो लोकलांक एक काम दिवचे तांगेले एक खुशी पडोवचे आमकां एक बारी खुशी जाला. सो अशी उद्योग सृष्टी म्हणचे आम्ही कोरका म्हणून केलेलं नाही. डे बाय डे आमगेले एक फर्म ऍड जाला एक एजन्सी ऍड जाला एक काम करता जाल्ले एक व्हेकल असेल 8 व्हेकल जाल्ले एक लाईन करता असेल दिवसाक 6-7 लाईन करता जाल्ली परिस्थिती येयल्ले. वीकली कंप्लीट चैन लाईन सेल करता पडले. FMCG एजन्सी मस्त घेवका पडले. सो हे करून जालें म्हळ्यार एक ऍड ऑन जाताची उद्योग सृष्टी म्हणजे आपापी जाता गेली. हा आता पळय मॅम तुम्ही एक उद्यम शोर करतरी मारुकಟ್ಟೆ प्रत्येकांतू मुख्य असता. हे तुमगेले एक तेल्लाच्या संस्थेंतू कितले एक मुख्य जाता आणि कशी करता ती आणि स्केल खंयच्या स्केलार तुम्ही ते सेल करता ती. नाही ऍक्च्युली हांव म्हणला म्हणके तेल्ला मार्केट अशी आसा की आमगेले कोकोनट ऑयल पूरा जागेरी पूरा टायमारी विकचीत असल प्रोडक्ट मेळटा. सिलेक्टेड कस्टमर कले म्हळ्यार तांतू एडिबल ऑयल म्हणून विंगड आसा हेअर ऑयल म्हणून विंगड आसा. सो आम्ही मेनली करता असेल सेगमेंट अशें की प्युअर एडिबल ऑयल आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग श्रीनिधी म्हणचे ब्रँड आसा जावं श्रीधर डेसिकेटेड पावडर आसा. सो हें कसं आसता प्युअर मॅन्युफॅक्चरिंग लायनअप. सो हांत कसं न्ही प्रिझर्वेटिव्ह ना कसं न्ही एडिशन ना. सो हाजी शेल्फ लायफ मस्त उणी आसता. सो तुम्ही प्रिझर्वेटिव्ह घालना अशी दिवका जाल्यार 5 to 6 months दिबेत. सो असल प्रोडक्ट आम्ही मार्केटिंग करताना तुम्ही एक्सपोर्ट करची क्वालिटी की जेव्हा भायल देशा पेटोवची की जेव्हा असल भायलची गांवां पेटोवची की इतलो व्हड स्केलार करूंक बारी कश्ट आसा. सो जाले का न्ही गांवांत तुजी एक फॅसिलिटी दिवचे रेडी केले खले म्हळ्यार आमी इन्वेस्ट करतना नवी टेक्नॉलॉजी केली. सो एक्सपेलर मेथडार कोरून ताका कुकर सिस्टम कोरून कोबरीन तशील मॉइश्चर एस्केप कोरून ऑयल म्हळ्यार तुमकां प्रिझर्वेटिव्ह घालनाशी की परफ्यूम घालनाशी की बरें ताजे अरोमा बरें येवका त्याल बरें वायट जावचें ना जशी कॉन्सेप्टार आमी त्याल काडून मार्केटान तूं व्हड मट्टार करचें प्लॅन कोण केलें. तेदन हें मार्केटिंग स्ट्रॅटजी बरें ताजे तूं तितलें जावका आशिल्लें कळ्ळें म्हळ्यार आमगेलें युनीट अशें आशिल्लें की दिवसा 5,000 kg कोबरी त्याल करयात म्हळ्यार ऑलमोस्ट 3,000-4,000 लिटर जेव्हा 5,000 लिटर त्याल एक दिवसाक काडयात असल एक स्ट्रक्चर आशिल्लें युनीट आमी रेडी केल्लें. सो तेला मिल केल्लें तें केल्लें तेन्ना मार्केटिंग बरें तितलें फास्टर जावका आशिल्लें. सो स्लोली लोकल लायन ताजे वटू भायरची मार्केटिंग अशी कवर करता येवन सो एक रेंजार येवन पावलीच्या. सो ताजे नंतर अशी जाल्यार आमी FMCG एजन्सी घेतली नंतर ते एजन्सी काही पुरो वता आमगेले नाल्ल चलता येवचे सुरू जालें. सो जाल्यार हांव कोणाक कसं सांगता म्हणून सांगलें रे तुम्ही खंयचे एक उद्योग सुरू केलेलो तेन्ना मार्केटिंगा वयर चड कॉन्सन्ट्रेशन करता. प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट एक पटी केले नंतर मार्केटिंग स्ट्रॅटजी तुमगेले लायक ना म्हणून जालें म्हणून जाल्यार प्रोडक्ट तुम्ही कितले लायक करा तुमगेले घरान तू खावका सोडल्यार आनी भायर वचचें. सो ताजे खातीर त्या स्केलाक समजावन तुम्ही आता 100 लिटर करता आसत जाल्यार 120 लिटर की 150 लिटरची मार्केट कवरेज तुम्ही दवरून घेवका. सो तेदन तुमगेले प्रोडक्शनाक बाद येना मुखार वचचें जाता. आणि हे एक मार्केट मारुकಟ್ಟೆ करतना मध्यवर्ती मस्त येतात. ह्या मध्यवर्ती नसतील आम्ही कशी एक प्रोडक्ट जनाक पावो येत. म्हळ्यार मध्यवर्ती की म्हणचेकिंत आता तेला मिल म्हणल्यार तेला मिल केलेलं तेन्ना आनी तूं मस्त एक नमुन्याचे विंगड तेला मिल आसाच. आता आमगेले उडपी डिस्ट्रिक्टान तो आमी करतना सादारण 40-50 तेला मिल आशिल्ले. सो हांगेल मध्य मार्केटा वचका हें हांगेल रेट्साक आमी कॉम्पिटेट करता. तुमगेले कितले प्युअर असो कितले मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट पडो
आता एकल्यान 100 रुपये दिता असला हांव 150 विकू जायना 101 की 102 की विकू जाता. सो हे कॉम्पिटिशन वरे पळोवका आसले हे करका आसले. तो स्टार्टिंग स्ट्रगल डे सारी थोडे लॉस करचे ओनिकोन दिवची मार्केटिंग करचे हे पुरे केले. बट केदान क्वालिटी क्लिक जाले केदान क्वालिटी बसले केदान कितले मध्यवर्ती हावळी असो कस्टमर निंबूचे सुरू केले. सो ते आमक इम्पॅक्ट कळले. सो तुम्ही लायक प्रोडक्ट जेन्ना पावेल म्हळ्यार घरचे ओडी करून खाल्लेले तेन्ना ताजे एक स्वाद तुम्ही मार्केटान मेळची ओडी आणि खाल्लेले तेन्ना मेळना म्हणचे एक स्वाद. सो त्या डिफरन्स कळ जन आनी आयलेले तेन्ना कितले कॉम्पिटिशन असो मार्केटान कितले मिडिएटर्स एफेक्ट करता असो खंयचे व्हड मॉल्स येवो खंयचे कसं नाही हो जनाक जावका म्हणचे प्रोडक्ट तुम्ही रेडी करताच म्हणून जाली म्हणून जाले रे जनाचे तुम्ही मागशी येऊन घेताचे. सो हे एक व्हड इम्पॅक्ट जायना मिडिएटर की जावं ब्रोकर्स की हंगेल निमित्त. आणि आम्ही मेन जेवण FMCG एजन्सी आयिल्ले नंतर आनीक एक कॉन्सेप्ट चेंज जाली कशें म्हणून सांगले रे. आम्ही FMCG घेताना सानू डिस्ट्रीब्युशन घेतलं कडेर हगूर एजन्सी ऍड जाली तशी सुपर स्टॉकिस्ट जाली. सुपर स्टॉकिस्ट अशी कॉन्सेप्ट असता की म्हळ्यार कंपनी तुकून डायरेक्ट कंपनी वेअरहाऊस तुकून डायरेक्ट आमगेल पॉइंट येऊन पावता. आमगेल पॉइंट आयले नंतर आम्ही डिस्ट्रीब्युशन दिवका डिस्ट्रीब्युटर कस्टमर म्हळ्यार अंगडी कड वता रिटेल अंगडी कड वता रिटेल अंगडी कड तुकून कस्टमर वता हे इन बिटवीन चेन लिंक पुरा. सो आम्ही फॅक्टरी आउटलेट म्हणून सिद्धापुरांत एक ओपन केलं 2021 नंतर. ओपन केलं तेन्ना आम्ही खंय केलं म्हळ्यार सुपर स्टॉकिस्टाक खंयची रेटर आमकां मेळ्ळे त्यांची रेटर कस्टमरा पावेल. सो इन बिटवीन ते डिस्ट्रीब्युटर की रिटेल आउटलेटाच की जेव्हा नेक्स्ट आनी कोण मिडिएटर्स मध्य मध्ये घेऊन पर्सेंटेज खाता आशिल्ली त्या पर्सेंटेज चुकेल हे चुकेल निमित्त खंय जालें कस्टमर आनीक इम्प्रेस जाली आनीकेच येवन आयटम्स घेवूं सुरू जाले. अशी आमगेले एक मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी वरे वाडले प्रोडक्ट वरे सेल जाले अशी मार्केटिंग हे. आणि आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला आणि प्रत्येक इंजिनियरिंग शिक्किल्लीं कामार आसलीं तांकां घरा वच्चे एक काल येता. तुम्ही IT कोरनू त्या कामांतसून आता एक उद्यम शूर केले न्ही. आत्ता एक युवजनांक म्हळ्यार केलो जनाक आसता हांव इंजिनियरिंग केला हांव विंगड काम करचें केल्यार समाज कसं म्हणटा म्हणचे एक मनोभाव असता. सो तसं एक उद्योग करन अशी तांगेल्या मनस्थिती विंगड जावची पशी तुम्ही कसं एक संदेश तांकां दिता ती म्हळ्यार तुम्ही खंयचें काम करता आसचें बरोवचें तातूंत तुमकां हें आसचें न्हू जे की हांव शिकिल्लें केलेलें हाका लिंक ना हांव म्हणला म्हूण केची तुम्ही इंजिनियरिंग केल्लें देवा हें केल्लें बेंगलोरांत काम केल्लें थंय कशें की नॉलेज मेळ्ळें तें तुमी ह्या क्षेत्रांत घाल्लें. आज AI आयिल्लें AI घेवन तुमी ह्या क्षेत्रांत डेव्हलप केलें. सो तुम्ही एक्सेल वर्क करता आसचें पुरो खंयची AI प्रेझेंटेशन करता आसचें पुरो त्या पुरो आज तुमगेल बिझनेस हाडाची तुमगेल बिझनेसान तुम्ही शिकेल हाडाची जेव्हा तुम्ही शूर करची गांवांत येवन AI टेक्नॉलॉजी यूज करायची जेव्हा तुम्ही शिकिल्ले नॉलेज आसना गांवांत येवन तुम्ही ताका एक बेस्ट निदर्शन म्हणून सांगलें रे. आईची सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स अशी जाली की गांवांत येवन एक हॉटेल ओपन केली. सो मॉर्निंग टायमार त्यांनी हॉटेल चलयता आसाचे नाईट शिफ्टार वर्क करता आसाचे. सो ह्या कॉन्सेप्ट कोणाक करूं जायना जातील नाही जेव्हा तुम्ही कितले दिवस कोणाल्या अंडर काम करूंक इंट्रस्ट पावताचे. सो हे नाका हांव कोणाकच सांगचे जाल्यार इतलेच गांवांत तूं शान उद्योग करो रात्री पेजे जेवण आमकां बारी लायक न्हीद मेळटा. सो हाजी किंता बेंगलोरांत मेळची बिर्याणी व्हड न्ही. सो ताजे खातीर AI येवो तुमी स्कॉलर जावन आसोची डबल ग्रॅज्युएट जावन आसोची पुरा एक कसं म्हणटा टॅग घालून घेवचें आमकां सोडलें रे. एंड ऑफ द डे मना शांती जेवका पेरेंट्साक खुशी जेवका हानू म्हाका खुशी गांवांत चेडून राबून तांगेले सुತ್ತमुत्त नत्रान घुमताना तांगेले हे पळयताना तांकां पळोवंक घेताना जावची खुशी आसता. आतां मागेल माय माव आसाची तांणी बॉम्बेंत आशिल्लीची एकच इल्ली तांकां. सो तांकां वाडीक कोण दिले नंतर तांणी फक्त कसं करचें म्हणून गोतना आमी म्हणलें नाका आमकां वरें एक म्हणून भंय जाता आसा तुमी गांवां येयाची. सो तांणी सिद्धापुरा लागीं कोर्टान तूं एक घर घेतलें थंय येवन राबलीची. सो आतां आमी वता आसताची आतां हांव बेंगलोर आशिल्लें जाल्यार रे ना म्हगेलो आनंद मेळचें जायना ना तिगेलो आनंद मेळचें जायना कळ्ळें म्हळ्यार कामां वतड मेळूं जायना. एक फंक्शन म्हणल्यार फुडें आक्कानी बाबाजी भायर आसाचे निरोबीन तसाचे पूण तांणी बेंगलोरांत आशिल्लें म्हाका एका आक्का आसचें
तांणी आतां नेरोबीन तसोच सो तेदना तेन्ना बेंगळूर आशिल्लो तेन्ना हांव मरे बेंगळूर आशिल्लो सो तेदना आम्माल फोन केदना येयची हांगे एक फंक्शन म्हळ्यार तुमकां कोणें येवचें जायना मरे एक कोणें घरचें फंक्शन कसलें म्हळ्यार रज मेळना तुमकां पळोवका म्हळ्यार बारी कश्ट मरे आमकां जेवा कोणाक सांगता ही म्हागेल चल्ली ही हो म्हागेल चलो म्हूण सांगता जाल्यार कश्ट असल सिच्युएशन तेन्ना केदनाय सांगता आशिल्ली सो हें सांगतना म्हाका एक मना बेजार जाता आशिल्लो सो आज हांव कोणाक सांगचें जाल्यार इतलेंच हांव वट्रबा तांणी उद्योग करता आसल्यारूय ताका एक नवें रूपरेश दियाची तुमी एआय टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करत तांतू जेवा खंयचे न्यू टेक्नॉलॉजी तुमी शिकिल तांत एडॉप्ट करायची जायना म्हणजे खंयचे कॉन्सेप्ट ना आयची डेटार सो आयची तितले मिडिया की इतले की स्ट्रॉंग आस की तुमकां करूं जायना तितले रीती करिना सो गांवां येयाची गांवां येवन प्रयत्न कराचे सो सक्सेस आनी आयची डेटार अशी करता की म्हूण सांगल्यार कोणाक सांगचे जाल्यार हांव असल नवनवे टेक्नॉलॉजी व्हॉट्सअप आसचे पुरो इंस्टाग्राम आसचे फेसबूक आसचे पुरो ह्या पुरो तुमी बरे एक चार्ट करचे की जेव्हा एक टाइमपासाक यूज करनाकाच तुमी करता आसचे बिझनेसाचे प्रेझेंटेशन करून घालाचे तुमी करता आसाचे एक उद्योगाचे एक विवरण तांतू दियाचे जन पळयताचे जन सोदून येताचे आज तुमी पेपरांत वाचून येवची की जेव्हा कोणे सांगून येवची किंत चड मोबायलांत आयल्यार चड जन अट्रॅक्ट जाताचे सो तुमी शिकिल तसले सॉफ्टवेअर इंजिनियर की तुमी शिकिल तसले डेव्हलपमेंट की लायक वेबसायट क्रिएट करायची तुमगेल कंपनी बघे करून घालाची कंपनीन तू ऑनलायन ट्रेडिंग करायची घरांत करता आशिल्ले पापड वडी की ऑनलायन ट्रेडिंग करायची ड्रायव्हर घेतल आसाची कितली जण भायर येवन करूं जायना घेवूं जायना अजून सिनेमेश्वर तुमी शिकिल टेक्नॉलॉजी गांवांत येवन राबपाची सांज जागेरी लायक प्रॉफिट करायची मार्केटिंग करायची ह्या मागेल एक सांज संदेश जेवणाक आणि तुम्ही ह्या एक उद्यम प्रेरणा ह्या एक कार्यक्रमांतू कोणा धन्यवाद सांगू इच्छितात तुम्ही मेजरली सांगता म्हणून सांगले म्हागे सगळे फॅमिली खरें म्हळ्यार कष्ट म्हणचे दिवस कशी येता म्हणून न्हू आमी उद्योग आयले नंतर पळयला बेंगलोर आशिल्लो तेन्ना चौक हांवचे एक्क कश्ट आशिल्लो त्या सोड आनी हिंगड खंयचे कश्ट नाशिल्ले सो उद्योग रंगांत आयलेले तेन्ना एक स्ವಂತ उद्योग करता जाल्यार खंय कश्ट जाता म्हणचे एक स्टेप बाय काडला कलेक्ट म्हणून सांगले रे एक संस्थे सोडून भायर येवन नवे म्हागेल कणकी करता म्हणटा न्हू जागे वेवस्था ना जाता तेन्ना सांगेल म्हण की अण्णान इमिडिएटली सेकंड थॉट ताणें जागे दिला सो असल मनुष्य म्हागेल वाट ना जाल्यार आज हांव खंय आसता आशिल्लो आज हे उद्योग म्हणचे एक झिरो आसता आशिल्लो हांव वापस बेंगलोर वता आशिल्लो म्हागेलें नशीब इतलेची म्हूण काम करता आशिल्लो सो ताणें हेल्प केलें सो कंप्लीट बिल्डिंग जातान की हे करतान की आनी दोग तीग जाणांनी येवन राबलीची तांणी येवन हांव तिपटूर आशिल्लो तेन्ना तांणी येवन बिल्डिंग कशी बांदिता आसाची काम जाता आसाची सो अशी आमगेले एक 7 जन बाबा म्हागेले अज्जाक सो आनू मांतू तांणी पुरा ಒಟ್ಟು 2 जन चलयो तशी तांणी 9 जन ಒಟ್ಟುची सो हांगेल पुरा जनल सहकार एकल्यान उदका वेवस्था कोन्न दिल्लो आमकां एकल्यान जाग्याचे वेवस्था कोन्न दिल्ला एकल्यान हांव सांगता म्हणून सांगले रे तिपटूरांत म्हागेल्या फ्रेंडान कशें एक लीज रेंट एग्रीमेंट करून घेवन काम कर म्हूण एकल्यान दिवन ताणें एक म्हाका हेल्प केलें की थंय आशिल्ल्या जनान मरे तशीची हो नवे मनुश्य हाक्कानी मोस करता म्हूण कर न्ही हांव कश्टार आसा ह्यो कणकी नवे उद्योग करता म्हणटा न्हू तिपटूरची जनान पुरो वट जाल्या तुका कितले जाय कोबरी घे मरे हांव दिता तुका तूं त्याल कर तुगेले संस्थे चलय म्हूण म्हागेल वट सकार राबली तांकां बरें हांव आज धन्यवाद सांगता तशीच एक अण्णान कन केलें म्हळ्यार आमगेले पॅरलली आमी तिपटूरान त्याल केलेले तेन्ना आमगेले घालूं गोडान म्हळ्यार त्या बंदूच्या टायमा भितर आमी त्याल कोरून जाला ते मार्केटाक येवन जाला आमगेले ब्रँड घेवन हें इतलें कोरून जाल्लेलें तेन्ना ताणकन केलें तागेले 1-2 गोडान आशिल्ले तांदूळ तूं कर मरे म्हणलें ताणें एक पिकअप काडून दिलें म्हाका तूं लायन कर मरे म्हणून अशी एकल्यान श्रीकांत नायक म्हणून तांगेलें नांव एकल्यान एक रितीर सहकार केलें सो कश्ट म्हणल्यार तेन्ना जाग दिवन की म्हागेल्या बाबाजीन तागेलें एक एफडी आशिल्लें म्हळ्यार आनी इमिडिएट खंयचे कारण दुड्ड दिवं जायना म्हळ्यार एक कंपनींत आशिल्लें एक इमिडिएट दुड्ड दिवं जायना सो तागेल्या नांवार आशिल्लें एफडी बेतील आनी ताका इमिडिएट करून तुगेले पड हक्क बिझनेसाक घाली माय मामान वर एक कन केलें तांगेलें एक सेविंग्स तांणी रिटायर्ड माय बँकांत आशिल्ली माम सिंगर कंपनीन कामां आशिल्ली तांणी रिटायर्ड सो तांगेले कसन सेविंग्स आशिल्ले त्या काडल्यानी म्हागेले हक्क घाल्ले तूं कसने करी आज आमी वापस देव नासचे पुरोची कसने कोर नासचे पुरो
जाल्यार त्या क्षणार तांणी आमकां मस्त हेल्प केलें. सो अशी की आमगेले फॅमिली फ्रेंड्स टायप आशिल्ले जणांनी आमकां हात धरले. एकल्यान मंगळूरचे मनशान, आज प्रशांत एग्रो इंडस्ट्री म्हणून हरिप्रसाद शेणै म्हणून तांगेलें नांव. तांणी अशें फोन करून म्हणलें, तुका जाय जाल्यार JCB आमगेलें बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन हें काम आमगेलें. तुका जाय जाल्यार JCB एक 4 पेटोवन दिता. तुगेलें लेवलिंग आनी तूं कर. म्हाका दुड्ड गिड्डू नाका. ताका एक जेवणा वेवस्था करून दी. तुगेलें कंप्लीट बिल्डींग जावचे परेन थंय आसूं. आनी अशें केलें की तांगेलें पूजा म्हणून टॅल आसा. ते आमगेलें डे 1 तुकून वेर करूं दिलें. सो अशी आनी आमकां नंदगोपाल नुंकी आनी देवगिरीचे प्रोडक्ट्स आसले. अशी थ्रूआउट आनी मेनली सांगता म्हळ्यार आमगेले फॅमिली टायप आशिल्लो आमगेले स्टाफ्स. सो आज एक इतलो व्हड स्टाफ बेज आसा म्हण जाल्यार सो या आनी नन अदर दॅन बायल पुरा टायमारीची कला म्हळ्यार कश्ट आशिल्ल्या टायमार हांव तिपटूर एकलो वचका पडलें. तिका बेजार जाल्लें गांवांत तूं म्हाका एकल्याक सोडून गेल्लो म्हणून. एक सान चल्ला आशिल्लो तेदोन श्रीधर म्हणून. ताका पळोवंक घेवंक आशिल्लें. तेगेल्या स्कुलाच्यानी तोंदर जाता आशिल्लें. सो अशी ते एक कश्ट जाल्लें. सो अशी ते पुरा तीन सैसून घेतला. पुरा पळोवन घेतला. पुरा आनंद पळोवन घेतला. फॅक्टरी रेडी जावच्या टायमार पळोवन घेतलें. अशी पुरा टायमार आक्का बाबाजी की जेव्हा फॅमिली की स्टाफ्स की म्हणजे स्टाफ्स ती नाशिल्ली तांकां. घरतूल मेंबर्स आशिल्लीची. आमी कसं नाही सांगलें राती देवो सकाळी जेवो. आमगेले ಒಟ್ಟು राबलीची. आमगेले ಒಟ್ಟು काम केलेची. सो ऑलमोस्ट म्हागे लायफान तूं कळनाशी की प्रत्यक्ष परोक्ष कोण कसं मेळ्ळीची. तांकां पुरा जाणां हांव हें एक मिडिया तर्फेन की आनी तुमकां वरेक एक विश्व कोंकणी केंद्र वरेक एकलेक रिप्रेझेंट करूंक एकलेक गुर्त दवरून असले एक आपूण अडका म्हणून केलेले वरेक हांव एक धन्यवाद दिवचेक इश्ट पडटा. ಖಂಡಿತ तुम्ही धन्यवाद सांगले. आणि तुम्ही सिद्धापुरा दखून म्हणा दूर दखून मस्त प्रयाण करून हे एक तुमगेले एक प्रेरणा अनेकल्यांक मेळका उद्यम क्षेत्रांत येतरी त्यांनी कशी वैर्य येत तुम्ही म्हणा मस्त कसं नत्तीन तुम्ही शूर केलं सहकारान. आता हे एक स्थाना पावन तुमगेले एक प्रोडक्ट पुरो जनां मेळचे तशें तुम्ही एक ते एक समाजांत केलेले. तशीच ह्या कार्यक्रमा ಮೂಲಕ मस्त एक उद्यमी सृष्टी जाऊन ती त्यांनी एक स्थान पावून ती म्हणून हांव लेखता. आणि ह्या कार्यक्रमाक येऊन आमगेले एक वीक्षकांक माहिती दिलेलाक विश्व कोंकणी तर्फेन आणि पूर्ण वीक्षकाल तर्फेन तुमका धन्यवाद सर. नमस्कार. एदोळवरेन आमगेले उद्यम प्रेरणा ह्या संदर्शन कार्यक्रमांतू किशोर पै सिद्धापुरा दखून त्यांनी येऊन मस्त आमके एक उद्यम क्षेत्रांतू त्यांनी IT उद्योगी जावन आसल्यारी उद्यम शूर कोरून ತಂತು ಅಸಿಲ ಪೂರೆ ಆಗು ಹೋಗು ಪೊಳೋನು ಅತ್ತೇಕ ते संस्थो वड्डोन ಹೊರ್ತಸತ್ तज्जोटू आणि 2 संस्थे त्यांनी शोर केलेला असं ताका मस्त बरेपण जावो आणि त्यांनी सांगितले एक संदेश आणि त्यांनी दिलेले एक तांगेले एक माहिती मस्त एक उद्योगिक उद्यम क्षेत्रांत एत्तल्यांक प्रेरणा जावो म्हणून लेखपाची ह्या कार्यक्रम हंगाक मुक्ताय करतसती. ह्या कार्यक्रम तुमका इष्ट जावन असल्यारी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ह्या एक आयचे उद्यम प्रेरणा हंगाक मुक्ताय करतसती आमगेला विश्व कोंकणी वाहिनीचे YouTube चॅनल पळयता रब्बा मस्त कार्यक्रम तुमका माहिती दिता असतो. धन्यवाद.